रिविजन आमकां स्कॉलांनी आसता आमकां रिविजन्स कितें परते परते रिवायज जाता आमकां एग्जामीन पास जावपाक बरे भशेन उगडास उरपाक वयव ना आमकां परिस्थिती येवन उतोर कितें शिकलां तें आमच्या जिवितांतल्यान तें भायर सरपाक जायना जितलें हांव दीस आनी रात उतराचेर म्हजो नियाळ मन ध्यान दवरतलें तितलें उतर म्हज्या भितर जिवें उरतलें करेक्ट जितलें हांव कसलेय मेमरीचो उगडास दवरतां तितली ती म्हाका फ्रेश आसता करेक्ट तुमी सगलीं काजारी देवाचें करूं आनी जावंक ना आनी जावंक ना ती तरी बरें हांव जाल्लेलें हा म्हण ताका हा टायम तो अजुनूय भुरगो आहा जेजू ओके आतां आमी काल पोर काजारी जायतीं वर्सां जालीं पूण आमी इसोत्ता तो काजाराचो दीस उगडास येता न्हू कितलीं 10-15 जावं 20 जावं 25 जावं 30 जावं वर्सां पूण ती मेमरी आमकां सदांच फ्रेश आसता कोणूच तर म्हणूंक शकता म्हज्या काजारा दिसा कसो तो दीस आसलो आनी कितें म्हाका उगडासूच येना अहें म्हणटा कोण तरी काय अहो म्हणटलो कोण तरी तो दीस म्हाका उगडास येना जाता तें काल जावं ओ तें आदी जावं सारकें उगडास उरता कित्याक आमकां तें बसल्या ती मेमरी आमी केन्नाय बसोन तेजो उगडास करता कोन्ना कसल्या नाल्यार कसल्या कांय कारणांक लागून आमी दुसऱ्याक सांगची ना पूण आमच्या काळजा मनान तो उगडास आसतलो आसोंक ना आसचो ना आसोंकूच जाय सगल्यांक कित्याक देवान दोगां आसलेलीं आमकां एक केल्या तेगा केल्या तेगा मागीर एक केल्या करेक्ट दोगां आसलेलीं आमकां एक केल्या 2 काळजां एक केल्या थँक्यू जिजस सो हो मेमरी आमकां सदांच बरे भशेन उगडास उरता उरता उरोना आनी उरोंक जाय कित्याक तेजो फावंडेशन कितें आहा मोग आहा फावंडेशन कितें आहा मोग आहा आयज दोगां आसलेलीं हां तेगा आयज न्हू एक हांव हें पळयतालें म्हज्या फोनाचेर कोणाचें आयज यू नो एनिवर्सरी दिसता सो तो कपलांनी एक फोटो घायला आनी एक थिंगा ते मनशान बरयलां कितें म्हणून आतां तेंच्या काजराक म्हाका दिसता जातली एटलिस्ट 25 तरी आसतलीं वर्सां पूण ती मेमरी म्हणटा तो स्टेटस हो हे भशेन आहा की मेमरी म्हणटा आजुनूय अशें दिसता की काल काजार जाला हें केन्ना जाता जेन्ना मोगान फावंडेशन एक मोग आनी त्या मेमरीन त्या उगडासान आमी सदां काल जियेता जोरी तर आमी तो दीस आमी उदाहरण ह्या काजाराचें जिवीत घेवया जोरी तर आमी तो दीस उगडास दवरिना आनी त्या दिसाक तर आमी एक नाकारता एक कसलो तो दीस काजार जालेल्याक सुसेगना जाल्यार तो दीस आमकां उगडास उरोंक शकता बरे भशेन ना पूण त्या दिसा एक खुशालकायेचो दीस तो वयव ना एक दोगां आसलेलीं एक जाता इन द सेम वे जे भशेन आमी संवसारान काजारी जिवितान एक घोव आनी बायल दोगां आसलेलीं एक जाता त्या काजाराच्या दिसा कितलीं वर्सां फाटीं तें जावनी तें आमकां केन्नाच पोन्नें न्हय आमकां सदांच तें फ्रेश कित्याक तेजो बुनयाद जावन आसा मोग आतां बुनयाद तर मोग ना ओ मे बी मागीर कितें बदलता कितें चेंज जाता दॅट इज अ डिफरंट केस बट अदरवायज आमकां तो एक उगडास आमकां तो एक नियाळ ते भाशेन जेन्ना आमी जेजूक आमी स्विकारता आमकां तो एक दीस काजाराचो कसो आमी जेजू सोवे एक जाता वो जायना आं जाता वो जायना इन 1 Corinthians 6:17 आय थिंक इट सेज आमचो आत्मो युनायटेड जाता देवाच्या आत्म्या सांगता जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी म्हूण स्विकारता तेका आमी आपणायता आमी जेजू सोवे जाता एक जे भशेन एक जोडपें काजारी जेजू सोवे एक आसता ते आपले गोरकांनी सोवे एक आसता काजाराच्या साक्रामेंता उपरांत तेच भशेन आमी जेन्ना जेजूक आमी स्विकारून घेता जेजू आमच्या जिवितान येता आमी जेजू सोवे एक जाता आतां एक जाता आमी एका दिसा तो दीस आमचो म्हणूंक शकता आमी कितें बॉर्न अगेन करेक्ट आमकां जेजू मेवलो आय एम अ न्यू क्रिचर करेक्ट
आतां जोरी तर हांव सदांच वो नवो जोलोम जाला, नवी रचना जाल्या, नवे मनीस जाला, न्यूनेस ऑफ लायफ जाला, पोन्नो सोयम म्हाजो मेला, नवो सोयम म्हाका आयला, हें तर हांव सदां काल म्हज्या भितर तर न्यू फ्रेश मेमरी कशें जिवे दवरिना, म्हाका त्या हितून जियोपाक जातलें म्हाका उगडास पासून वचना वेन वॉज दॅट डे आय हॅव एक्सेप्टेड क्रायस्ट यू वील नॉट इवन रिमेंबर. आर यू अंडरस्टँडींग नाव. आतां ब्रेकाच्या टायमार वन सिस्टर वॉज सेईंग म्हणजे प्रे इन टंग्साचें आमी उलयतालीं. सो प्रे इन टंग्स पासून आमी एक फिक्स टायम ना. इट्स अ रिलेशनशीप बिटवीन यू एंड द फादर. बापा कडेन आमचो संबंद बापाची आनी आमची एक मोगाची भास ती जी मनशाक सजमना पूण देवाक सजमता. ओतम्यांतल्यान जेन्ना आमी प्रे इन टंग्स करता आमचो ओतमो बापा कडेन उलयता, बापा कडेन कन्वर्सेशन करता, मागणें आसता, एक गूट जें आसता देवाच्या उतरांतल्यान तें आमच्या ओतम्यान आमकां उक्तें जाता, आमकां उगडापें जाता. समजता ही भास. जेन्ना म्हाका म्हाजें जेन्ना फस्ट टायम वेन आय स्टार्टेड प्रेईंग इन टंग्स, फस्ट टायम हांव जेन्ना प्रे इन टंग्स केलां, हांव देवाचें उतर जेन्ना फस्ट टायम हांवें आयकलेलें हांगा पार्रा एमरल्ड लॉन जेन्ना पापा येयल्लो फस्ट टायमाक, तो येयल्लो कितले पाटी पूण हांव फस्ट टायम पावलेलें थिंगासोर. आनी अशेंच हांव आयताराचो दीस आसलो आनी ते दिसा फ्रायडे सॅटर्डे संडे जातालें आनी हांव म्हाका पयलें खबर ना. सॅटर्डे म्हाका गमलें म्हाज्या मोबायलाचेर फेसबुकाचेर एक ते कोणें पोस्ट केल्लें कोण जाणा. सो वेन आय वॉज स्क्रोलिंग माय फेसबूक आय सडनली सॉ एंड समथींग हॅपन. आय गीव अ थॉट लायक शूड आय गो. अहें म्हाका जालें पूण दुसरे दिसा कितें संडे आनी तें फ्रायडे सॅटर्डे संडे. सो संडे कितें जालें, हांव मिसाक गेलें, सकाळीं फुडें उठोन मिसाक गेलें. मिसाक बसलां थिंगाच्यान म्हाका भितरल्यान आवाज येता, ह्या रिट्रीटाक तूं वस वो इनर विटनस. आतां हे कोणाचो आवाज म्हणून सजमोवपाचो हांवें रितीराक वस. Holy Spirit. Today I believe and confidently I say that was the voice of the Holy Spirit who was convicting my heart to go, and I obeyed that voice. हांवें तो उतराक पाळो दिलो आनी हांवें म्हणलें घरा येयलें मिसाच्यान. घरा येयसर म्हाका थारो ना, हांव घरा येयलें. म्हजे घोवाक सांगलें हांवें, तेन्ना आमचे कडेन एकूच बायक आसली आनी तेजेरूच आमकां आमचें काम करचें पडटालें. सो ताका म्हणलें म्हाका तूं ड्रॉप कर. सो म्हाका तेणेन पावयलें. फस्ट टायम हांवें उतर आयकलें आनी तें उतर म्हज्या काळजाक इट टच माय हार्ट. कितें तरी जालें म्हज्या भितर आनी दिसलें म्हाका एक वर्स एक जमीन ताणिल्ली आसना आनी त्या ताणिल्ले जमनीचेर, सुके जमनीचेर, जे जमनीर एरो वयतात पळयला तुमी, एक कितें म्हणटा ताका, लायनी कश्यो वयता, सुकोन फुट्टा जमीन. गोरमेच्या टायमान बीन आमी पळयता पळय, तसले जमनीचेर 2-3 थेंबे जेन्ना उदकाचे पडटा, कशी ती जमीन तें उदक घेता ओडून. घेता वो घेयना, वयल्या वयर रावता उदक ना, ती जमीन सामकें एब्जॉर्ब करून घेता, सोक करून घेता, तें उदक ओडून घेता. ते भाशेन जालें म्हाका त्या दिसा की हांव जावन आसलें ती ताणिल्ली जमीन आनी ह्या जमनीचेर 2 स्क्रिप्चर पडले देवाच्या उतराचे आनी टिचिंग्स पडले फ्रॉम द माउथ ऑफ द एनॉयंटेड मॅन ऑफ गॉड. समजता, हें म्हाका त्या दिसा जालें आनी तो आयतार रोखडोच काबार जालो. आतां आमकां पळय सकाळीं सेशन जालें, आतां सेशन जालें, रोखडोच काबार जालें कशें दिसता, वय ना? दिसना तुमकां? काय तुमकां दिसता केन्ना काबार करतलें, हेजें काबारूच जायना, गेल्या विकांतसान एकूच सांगता वेचीक पुताची खबर, अशें जाता काय कोणाक? प्रेज गॉड. डिपर एंड डिपर, येस ओ नो? वी आर गोईंग डिपर एंड डिपर. आमी भितर रिगोंक जाय उतरान. आमचे बुनयाद, आमच्या भावार्थाची बुनयाद जावंक जाय कोणाचेर? ते भितर जे खडप आहा जेजू डीप इनसायड तेजेर. वयल्या वयर न्हू, वयल्या वयर जाल्यार कितें जातलें? वादळ येतलें आनी तें लार बसतलें त्या गोराब्याचेर, जें बुनयाद खोल ना पूण वयल्या वयर मातयेर आहा आनी घर मोडटलें. आमकां तसली बुनयाद जायी काय आमकां भितर रिकता तसली बुनयाद जायी? थोड्यांक अशें दिसत कितले दीस जाले तेंच शिकता बापाचें मोग. अरे तें तर सजमना, आमकां बुनयाद तर तें रूट आमकां खबर ना. तो मोगाचेर टिकलेलो आहा, मोगाचेर थरलेलो आहा. रूट कित्याचेर थरलेलो आहा? मोगाचेर. समजता? रूट सारको गोट ओडून धरून हा कोणाचेर? बुनयादीचेर, मोगाचेर. पूण आमचें ध्यान खंय वयता? लायक आय सेड बिफोर वी फिनीश द टिचींग, आमचें ध्यान खंय वयता? फ्रुटांचेर, वय ना? पूण आमकां गमोंक जाय हें रूट कित्याचेर धरलेलें आहा, कित्याक आमकांय आमचें रूट ते भाशेन करपाक जाय. आमचें मन दवरिया नाका फकत त्या फळांचेर. म्हाका कितें मेवतलें? कितें म्हणटा व्हडलो पूत? म्हाका तुवें दिवंक ना, हांवें इतलें केलें. सारकें?
आमचें मन ध्यान तेजेर नाका. आमचें मन ध्यान त्या बापाच्या मोगाचेर घालया. कशें तेणें ती मोगाची बुन्याद घोट दवरल्या. जेन्ना मोगाचेर आमची बुन्याद घोट आसतली, सैतानाक आमचे विरुद्ध कितेंच आनीक हातयार आसचें ना. जोरी तर आमचें ध्यान फ्रुटांचेर आसत आनी आमकां जाय ती फ्रुटां मेळना, तो कितें म्हणटलो, तो पयलो फटकिरो जाणा जायात. तो कितें म्हणटलो, पळय तेणें कितलें मागलें तुका दिवंक ना, देव तुजेर आजुनूय रागार आसा. असल्यो फोटी घेवन तो येतलो आनी आमी फसतलीं. कित्याक? आमचें रूट, आमचें मुळां दवरलेलीं ना कोणाचेर? त्या मोगाचेर. समजता? पयलें जाणा जावंक जाय देव जावन आसा मोग, आनी त्या मोगाची म्हाका वळख आनी खात्री आनी तो एक्सपिरियन्स म्हाज्या जिवितान म्हाका अणभव जावपाक जाय. जायना जाल्यार म्हाका उरलेलें कितेंच सोजमोवपाचें ना. आय वूड बी ऑल ऑफ माय लायफ रनिंग बिहायंड द फ्रुट्स ओनली, बट नॉट अंडरस्टँडींग द रूट. हालेलुया. थँक यू जीजस. प्रेज यू जीजस. सो जे भाशेन एक आमी काजारी आमचो जिवीत दोगां आसलेलीं एक जाता आनी ती मेमरी आमकां सदां काल ती फ्रेश आसता. केन्ना आसता? जेन्ना हांव तेजेर नियाळ करतां. ते भाशेन हांवें जेन्ना म्हाका हांव जेजूक मेवला, आय वॉज शेअरिंग माय टेस्टिमनी रायट. सो जेन्ना तें उतर हांवें आयकलें त्या दिसा, एक जमनीर, एक सुके जमनीर ते उदकाचे थेंबे पडना आनी कशे भाशेन ते जमनीन ओडून घेतलां, ते भाशेन ते दिसाची शिकवण पापाच्या तोंडानसान कानान आयकोन म्हाका अशें म्हाजें अशें दिसलें की इतलीं वर्सां पळय आय वॉज सर्चींग, तें म्हाका मेळपाक कॉमेस जालें. सो दुसरो वीक येयलो, दुसऱ्या म्हयन्याचो दीस येयलो, तेन्ना आयकलें आनी म्हाका अशें दिसलें की कांय आजून तरी उणें जायना, पावोन जायना, आनीक जाय. सो मागीर एनावन्समेंट जालोलो की मेंगलोर रेतीर आसतलो, 3 म्हयन्यांचो आहा. सो आतां 15 दीस उरल्या, कोणाक जॉयन जावंक जाय जा म्हणून एनावन्समेंट केलें. सो आय केम एंड टोल्ड माय हजबंड म्हाका वचोंक जाय, आय मेक इट व्हेरी शॉर्ट. सो हांव गेलें. पयले दीस आयकलें, दुसरे दीस आयकलें आनी आय एम सींग सगलीं जाणां प्रे इन टंग्स करता, सगलीं जाणां वाकांटा वर्शीप करता, प्रे इन टंग्सा. पूण म्हाका जायना, हांव तांकां सगल्यांक पळयतां. आतां असो टायम येता की इवन आय वॉन्ट टू प्रे इन टंग्स, बट हाव टू डू इट, हाव टू स्टार्ट इट सोजमोना. कशें स्टार्ट जातलें म्हाका कांयच अंडरस्टँडींग ना. पूण टिचिंग्स मातशें आयकलेलें, बिकॉज बिफोर दे स्टार्ट द सेशन दे यूज टू pray in tongues, everyone, and I was watching and I was even hiding myself because I don't know how to start it, what to do it. So दुसरे दिसा कितें जालें, हांव पावलां थिंगासो 1st and 2nd September of 2022, where I received the gift of praying in tongues. And even I saw a vision that day, and that was the only day I saw the vision. After that I did not see, but I still remember, I have a fresh memory of it. You ask me and I will say it. That way the memory is there, where I saw God's angel, where I experienced his power, where I experienced supernatural. My mouth got opened and I only said, Lord, even I want to do it. I want to speak in tongues. I want to pray in tongues like how others are praying. And all of us were in our knees, and we were kneeling down and we were praising God. I knew, I had attended the retreats. I knew you have to raise your hands and pray in tongues, say hallelujah, thank you Jesus, praise you Jesus. All of this I was doing, but that different tongue was not happening. Many years before, when my mother has taken me for some place, some other state where 8 days we have to stay, those retreat, no, I tried to imitate by hearing the priest where they are praying in tongues, but they never explained us that this is tongues. They were praying in some tongue, so I tried to imitate, but without understanding. But after many years, when I went for this retreat in 2022, and when I was on my knees, I kneeled down and I was praying, and everybody is praying in that unknown tongues, Shishalara, Baba, they are saying, and I'm wondering what they are saying. Even I want it. I want this language, and I said, Lord, I want it. I don't know how to put it in the words. Supernaturally, my mouth got opened and I began to pray in that tongues. That is an supernatural thing happened, where I did not even put an effort, did not even take the word and say the same word. It did not happen. Supernaturally, it just flown out from my mouth, and my tongue was like rolling and rolling in my mouth. And I am thinking now, how to stop this? How to stop this? And I did not overcome the scripture 2 Timothy 1:7, God has given us a spirit of self-control, or I can stop it whenever I want. I did not know, because I was just beginning. I was a new believer, new baby. Now also I say I am still new, I am still learning, but at that time, like freshly, now to at least
1 year, God showed lot of things. God, through me, God has shown me through His word, or through me, I have seen lot of things. When I prayed also, people are getting healed, or things happened. But at that time, know nothing, don't know anything. And that tongues suddenly started to flow like Shishalara Babana, and I'm praying, but my mind is active. I know what is happening. But at that time, I'm thinking, in my mind, now I cannot stop this. Now, how to stop this? I'm thinking also at that time. कशें बंद करपाचें, कशें रावपाचें. This is not with my effort is happening. Supernaturally it happened. And I went on and went on and went on and went on. And I'm praying and praying and praying and praying. And as I was praying in tongue, the tears were rolling out like anything. Because for me, this is a gift God has given me without me doing anything. Only I said, Lord, I want to do it. Only I said. Did not even pay attention the steps. Now at least we say, right, okay, you start, say hallelujah or something like that. But with me, my experience, I would say, now I'm not saying whatever happened with me exactly should happen to you all, okay? Don't wait for that time that automatically your mouth will be opened now. This happened with me. Ye moje soven golna. Munna kyoshe same tumka zatele. I'm not saying that because everybody is unique. God is working differently in each one of us. Yes or no? Do you agree on this? देव सगळ्यांक कडेन तोरे तोरेच्या भाशेन तुमचे डिफरंट आसतले एक्सपिरियन्स टांग्साचे वय ना अशें ना मे बी तुमी आयकलां आनी देन यू स्टार्टेड और मे बी यू स्टार्ट विथ हालेलुया एंड देन यू एंड अप इन टू टंग्स इट कुड बी दैट वे बट आई एम शेयरिंग माय थिंग हाउ इट हैपेंड विथ मी नोबडी केम टू मी एंड से ओके नाउ यू से इट इन दिस वे दैट टाइम सडनली इट फ्लोन आउट लाइक एनीथिंग which I don't even still today I don't know how it started, but I know what happened at that time for me. To put it in a simple way, I could say it was supernaturally happened. I did not did it by on my effort. Effort कांयच ना. आतां हांव कित्याक हें म्हणटा because now we are thinking आतां आमी special time दिवंक जाय काय टांग्साक. No, you can start it any time, because that is a love language between you and your Father. That is what Apostle Paul has taught us. When you pray in tongues, your spirit prays to the Father. In my weaknesses, my spirit intercedes. When I pray in tongues, the Holy Spirit intercedes for us to the Father. When I don't know how to pray, when I don't know what words to say, when I pray in tongues, it is the Holy Spirit which is in us speak to the Father, because the Holy Spirit knows exactly what to pray. He knows exactly what is happening in my life. Now maybe some issues are going and I don't know to put it in the words and ask God, do this for me, I'm going through this. If I don't have words, no problem. I start praying in tongues because my spirit and my Holy Spirit knows, right, what I need in my spirit, in my life. That will be done when I pray in tongues. Understanding? This is a supernatural power. For example, now we are learning the word of God. Maybe I'm not understanding. Maybe you all are not understanding. Maybe you all are not getting it. What the word is being preached. Ask the Lord. Pray in tongues. That will unlock everything. Whatever the blockage is there, right, it will be unlocked. कितें तरी जें कितें लॉक जावन आहा, क्लॉक जावन आहा, it will be released. It will be open. The ways will be open for you to take that revelation. That is the power of praying in tongues. And not on specific times. You can pray in tongues anytime. Anytime. We can start with 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. You can go on throughout the day and night. No harm in that. There is no side effect na deso. Overdose zai na de. The more you take, it is good. There is no limit. No overdose. Take as much as you want. Go on. Keep on. 24/7, no problem. That's what the Paul said. More than anybody else, I prayed in tongues. I am praying in tongues. Now, just because he did, it's not that because he did we are doing. No. We have to do it because when I pray in tongues, in my spirit prays to the Father, speak to the Father. Now I need to make a choice, because with my words I am limited, but in my spirit I am unlimited. Yes or no? Now to speak also, we need to think what we are going to speak next. Yes or no? When we have some conversation with somebody, after there will be a point where we finish. The talk is over, the conversation is over. Then we are quiet. Have you noticed? I experienced with me and my husband, I have noticed
When we start the conversation, oh, very good conversation. There comes a point, finish, no more to speak anything. Then he is silent, I am silent. But when you pray in tongues, it is no limit, it's limitless. Because you yourself don't know in your mind what you are speaking, but in your spirit knows what you are speaking to the Father. So being as a believer, God has given us a supernatural language, a powerful language, which connect us directly without anybody mediator in the between. Nobody is there in between, you and your Father, directly. Who don't want this? Everybody wants, right? That's why we should make a choice and make a habit of praying in tongues. Because many a times we are more master and more active in speaking a problem. Nobody has to teach us to speak the problem. But to pray in tongues, somebody has to tell us, right? Okay, you pray in tongues. Okay, start praying in tongues. Let's do this. No. It has to come from your within. But yes, we are here. We all of us, a believer, are a helping hand to each other to encourage each other. Come on, let's pray in tongues. Let's start. Let's pray. Let's do this. Let's study the word. We have to encourage each other. But at the same time, your spirit also, from inside gives you teachings. Everybody heard, right? But not yet started praying. You never spoke. You were speaking, right? मागे ब्रेक पडलो, इंजिन गोड जालें. तें जाता. When a moving car every day कशी आसतली? Smooth आसतली. When the car stops for very long time, चलोप ना काय ना कितें जातलें? मागीर घोट. But that does not mean ती घोट उरतली. But when you start again, it will function जातली, सारकी चलतली. वय बोना? Okay. Brother, you know the tongues teachings, right? You explain to her. Not now, afterwards. Okay? You heard what he said? Praise God, praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Okay, let's all close eyes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Lord, I thank you. I praise you for this wonderful day. आर्गां तुका बापा ह्या आयच्या दिसा पासून तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता, तुका आमी वाखणटा. जे भाशेन तूं आमकां तुजें उतर शिकयता, तुज्या उतरान तूं आमकां वाडयता, चोडयता. जो मोग तुवें आमचो केलाय, त्या मोगाचो एक मोग तूं आमकां उगटो कोत्ताय, उगडापो कोत्ताय तुज्या उतरांतल्यान म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. Yes, Lord, when we look unto your word, it looks like it's all easy for us. But when we go back to our own life, things have become difficult. But yes, nothing is impossible to you. Help us, Lord, to remain in your presence, to remain rooted in your word, where I continue to love, where I continue to forgive, where I continue to repent. Yes, Jesus, that you loved us so much that you gave up your life for us. तुजी कृपा आमकां तूं दी दोनिया. सदांच तुज्या ह्या मरणाचेर आमी आमचो नियाळ दवरूंक, तुज्या उतरान आमी सदांच रिगोन रावंक तुजी कृपा तुवें आमकां दिल्या म्हूण तुका आमी दिनवासता, तुका आमी आर्गां दिता. हें जें जिवीत आमी आयज आमी शिकता, ह्या धाकट्या पुताचें आनी एक व्हडल्या पुताचें आनी एका बापायचें, जे भाशेन हो पूत आपल्या बापायचें घरदार सोडून पयशिल्ल्या गांवांत गेलो, आपल्या बापाय सोरशिल्ल्यान पयस गेलो, तशी आमी बापा तुका सोडून जायते फावटी आमी पयस गेल्या. काल सांसान तुजे सोरशिल्ल्यान आमी पयस गेल्या. पूण आयज आमी निचो घेता. सगळे संवसाराच्या वंडावणेक पाट करून आमचें मन बदलून आयज आमी तुका फुडो करता आनी तुज्या सोरशी येता. कित्याक तुजो स्वभाव, तुजो नेचर तुवें आमकां दाखयला ह्या वेंचीक पुताचे ओपारेंतल्यान, ह्या पॅरेबलांतल्यान तुवें दाखयला कशे भाशेन तूं सारको आमकां रावता. आमी केन्ना घरा परत्यान येतली काय म्हूण. आनी आमी बाबार्थान सोत मानता ह्या पॅरेबलांतल्यान, ह्या उतरांतल्यान की तूं आमकां रावताय, आमची वाट पळयत आसाय, आमी केन्ना येतली म्हूण. आयज तें उतर तुजे उतराचेर नदर मारून एक आमकां बरवोसो तुज्या उतरान आमकां आयला की खरेंच तूं आमकां रावता,
ना आमी आमच्या पातकान एक उणेपण दवरून एक गिल्ट दवरून आमी रावची ना, पूण आमी फुडो करता तुका, तुज्या मोगाक आनी निचो घेता तुज्या 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 फुड्यान येवपाक, तुज्या मुखार येवपाक, समजोन की तुवें आमकां तुज्या गोपान घेतल्या आनी तुवें आमकां वेंगोयल्या. इरिगार्डलस ऑफ वॉट वी हॅव डन, यू हॅव एक्सेप्टेड अस, यू हॅव फॉरगिवन अस, you have bestowed your love, your mercy and your grace upon us. Thank you, Father, for this unconditional love. Thank you, Lord. Holy Spirit, तुका आमी दिनवासता, तुका आर्गां दिता. हे सोत जे मनशा कडल्यान लिपोन आसलोले, आयज तुवें आमकां हे सगळें उक्तें केलां आनी आमकां स्वताची वळख दाखयल्या, बापाची वळख तुवें दाखयल्या, म्हूण तुका आमी आर्गां आनी वाखाणी दिता. आनी सदां काल जे भशेन आमी शिकून सुरू करच्या आदीं सदां काल आमच्या जिवितान आमी सदांच तुज्या उतराचेर आमचो खरो नियाळ दवरचो आनी सदांच तुज्या मोगाचेर आमी नदर मारची, न्हय तुज्या एका कास्तीचेर. हेल्प अस नॉट टू थिंक दॅट यू आर अ पनिशींग गॉड, बट टू सी दॅट यू आर अ लविंग गॉड, दॅट यू हॅव एक्सेप्टेड अस द वे वी आर, अँड थ्रू युअर लव, your loving kindness has led us to repent and come back to you. Father, I thank you, I praise you for all your goodness and kindness. As we begin with this teaching, Lord, take complete control of this session, Holy Spirit. You know our heart condition. You know what we are going through. You know what we need in our life, oh Lord. Thank you for giving us everything in your Son, Jesus Christ. Holy Spirit, we surrender this moment into your hand. You teach us, you guide us. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Okay. Morning session we saw Luke 15, 28 and 29 verse we saw. Can we go Luke 15, 28, 29 we finish, you go 30. So 28, 29 आमी पळयता कशे भाशेन तो आपल्याचेर सेल्फ कॉन्शियस, सेल्फ रायचियस, समजता? सेल्फ कॉन्शियस आनी सेल्फ रायशियस तो जाता. म्हणजे तो सेल्फ रायचियस म्हणजे कितें? आपल्याचेर आपणें कितें केलां, आपूण कितें करता, आपणाच्या कोरणेचेर तेजें ध्यान मन. बापाचे कोरणेचेर आतां धाकट्या पुतान म्हणून येता आपूण एक तेका रायचियसनेस इज वॉट? रायट स्टँडींग वीथ गॉड, अ वेरी नेचर ऑफ गॉड. आतां धाकट्या पुताक नितीवनपण फावो जालें कित्याक ताणें बरी कोरणी केल्या म्हूण? ना. बरें, वी कॅनॉट मिसअंडरस्टँड ऑल्सो दीस. ओ, जेन्ना हांव पातकान आसता देव म्हाका बक्षिता, सो इट्स ओके इफ आय मीन सीन. नो, तशें करप चिंतप सारकें न्हय. कित्याक जोरी तर पातकान आसतना तुजें मन बदलता, तुजें चिंतप बदलता, तुजी येवजण बदलता, तुजो डिझायर बदलता. पातकान आसतना तेजो डिझायर खंय आसलेलो? संवसाराच्या वंडावणेचेर, करेक्ट? संवसाराचेर. पूण जेन्ना तेजें मन बदलता तेन्ना तेजें मन खंय बदललें? संवसाराच्या डिझायराचेर सोडून तेजें मन खंय आयलें? बापाच्या गोपान, बापाच्या घारा. बापाचो तेका उगडास आयलो, आपल्या डॅडीचो उगडास आयलो, आपल्या फादराचो तेका उगडास आयलो. म्हणजे कितें? जेन्ना मन बदलता तुजे डिझायर्सूय चेंज जाता, तुजो आवंडोय चेंज जाता. तुजें मन बदलता आनी तूं त्याच हितून आसता आनी म्हणटा बापाचो मोग आहा न्हू सो आय कॅन डू एनीथींग. ना, अशें जायना. मन बदलता म्हणजे कितें? युटर्न. लास्ट वीक आय हॅव सेड रायट, मन बदलप म्हणजे आमी अशीं वयतालीं, आतां आमी वयता संवसाराक फुडो करून वायट कामांक, पूण आतां तुजें मन बदलता आनी मन बदलून तूं तसोच चलत रावना. मन बदलून तूं आतां युटर्न घेता. समजता? मन बदलप तेजें एक्शन कितें? युटर्न. समजता? मन बदलप तर हांव म्हणटा म्हजो एक्शन कितें आसतलो? युटर्न. फॉर एग्जाम्पल, इफ आय एम लिवींग अ सिनफूल लायफ, I am living a very bad life, if I am living in maybe in anger, if I am maybe living in jealousy, or maybe in bitterness, or maybe in anger, or all of those bad things, or maybe in adultery, or maybe in something, or anything which is against the word of God, and when I say come into my senses, when I say I repent, this is not my way, I repent, there is a U-turn. Your mind, your thinking, you
change. Repentance is what? Change in your thinking. In the original language they say metanoia. Anybody knows this? Metanoia म्हणतात त्यांच्या हातून. म्हणजे there are two words, meta and noia. Meta is what? Change. Noia is thinking. It means change in your thinking. When your thinking is changed, there is a U-turn, there is a correction, there is a turning point for you. You change. You don't remain in that same thing. So when you come back to your senses, and when you say, oh, God's grace is there, God's love is there to forgive me, so it's okay if I live in that sin, can that happen? No, there is a change in your thinking, means you will take a U-turn. You come to a realization, yes, what I was doing is wrong, what I did is wrong, what I'm doing is wrong. This is not the ways of the Lord. This is not a path which God has set for me. So I need to take a U-turn and go back to my Father, where I receive abundance of grace. Where I would receive abundance of grace. But in his mind, what he's thinking, Maka servantut दोल्ल्या पुरो, पण बापायच्या घरात तू पूत असलेलो, तू सदांच पुतूत आसतलोय. केन्ना आमकांय जाता रायट, केन्ना आमकां कोण्यानी दुखयलें आनी तो मनीस बोगसोणें मागता, सॉरी मागलें, पूण आमचें मन बदलता. आमी म्हणटा ओके, आय हॅव फॉरगिवन यू, यू कॅन बी माय फ्रेंड. बट डीप डावन वॉट वी वील थिंक, ओ एकदां हेणेन केलां, सो मायट हॅपन नेक्स्ट टायम, सो आय हॅव टू बी व्हेरी केअरफूल नाव. बट बापायच्या घरा कितें, ही रिसीव यू फुल्ली. दॅट इज द लव ऑफ गॉड. ही वील नॉट थिंक वो परत्यान वयतलोच ताका सगळें दिवया नाका, वो पत्त्यान पडटलोच त्या कोणान वयतलोच, एका सगळेंच 100% दिवया नाका, एक पाटी वगडायलां सो आतां कांय दिवया नाका, मातसो एका टेस्टिंगान दवरया सर्वंटान. अशें आमचो देव आमकां करिना. देवान आमकां भरपूर आमचेर वतयला. आतां हांगा कितें म्हणटा पळय, येट वेन दीस सन ऑफ योर्स कम्स बॅक आफ्टर, कॅन वी गो AMP? But when this other son of yours arrived, who has devoured your estate with immoral woman, you slaughtered that fatted calf for him. He spent everything. He lived with woman. What is that? He spent all of your wealth and all of your riches. He took his share. He went and he spent everything. He finished everything. And now he's come back and you are taking him back by celebration? You're taking him back by celebration? How? Where is his mind and his heart? I am righteous. I have kept the commandments. I have kept the law. I have served you. I have done this for you. I did everything. 28, 29, he's talking about self, right? 28 and 29 verse is talking about what? Himself. He is speaking there. What he symbolizes over there, he speaks there as a self-righteous. Apanacher focus. I am sogale kela, and you gave that fatted calf for him, that your son who come back, your son, he forgot even that he is his brother. He even forget, he becomes so blind in this self-righteousness, self-focused, self-centered, self-conscious, in so pride that he even forget that he is his own brother. And we are from the same father. We are the son of this father. He forgot. Many a times we also do the same thing. When we do something wrong, we don't see that. We fall and commit something, means now his actions could be seen outside. Elder son's action had been seen outside. कितें तरी बायल्यान तेची कोरणी दिसती पडल्या, लोकां उजेर कितें दिसती पडलें, तो पातकी, सॉरी तो रायचस आनी धाकटो पातकी. समजता? वो सगल्यांचे नदरेन कितें आसलो, बरो. सुरवातेक आमी पळयलां. आतां तो म्हणटा सगळे एस्टेट, हू हॅज डिवोर्ड योर estate with immoral woman, you slaughtered that fatted calf for him. Comparison. So you love him more and for me less. I obeyed. I never neglected your command. I served you all the time this many years. But in his deep heart, he was having these things against his father. Yes or no? Apadang dina. But let's see what father says. The father said to him, son, you are always with me,
Now, what is his father's heart condition? Son, you are always with me, and all that is mine is yours. So does father has to give him, or he could have taken or asked, Father, I want to go out with my friends to celebrate. I'll take the calf. I'll take the fatted calf. He could have asked, right? Yes or no? पूण तेज्या मनान कितें आहा? तो मनान आपणाच्या एक मोगार बापायचेर मोग धरून तो काम करतालो. ते तेज्या काळजान जोडाय आसली. हांव इतलें करतां, हांव तितलें करतां, हांव म्हाज्या बापायक सर्व करतां, हांव म्हाज्या बापायचें उतर आयकतां, कमांड सांबाळटा, सगलें हांव करतां. वय वना समजता? पूण हेजी करणी वॉज अ हिडन सीन, जी दिसती पडोंक ना. आनी हे तेचें पातक कसलें? सेल्फ रायचस. नाव can you go to the Luke 15 verse 1? Verse 1. Now, the parable of the lost sheep. या आता केन्ना कॉमेस जाता हो चॅप्टर पळोवया. Now, all the tax collectors and sinners, all the tax collector is a sinner, right? टॅक्स कलेक्टर आमचे कोण? तो झाकेयस बीन आसलो. तो कशे नदरेन पळयताले तेका लोक? ते कोण आसले? पातकी. वय ना कित्याक झाकेयसाचो चॅप्टर आहा तितून आमी कितें पळयता? The people who were there around, they say, this Jesus is going to the sinner's house. म्हणचे कितें? टॅक्स कलेक्टर कोण आसले? पातकी आसले. सो हांगा कितें म्हणटा? नाव ऑल द टॅक्स कलेक्टर्स अँड सिनर्स including non-observant Jews. Now all the tax collectors and sinners, including non-observant Jews, were coming near Jesus to listen to him. कोण येयले सुरवातेक पयले? कोण येयले? टॅक्स कलेक्टर पातकी येयले. जे कोण पातकान आसले आनी जे कोण वायट जिवी जियेताले हे सगळे आयले. हे जाले आतां आमकां फर्स्ट वर्सान. ओके, दुसरी वर्स आमकां कितें म्हणटा पळय? Both the Pharisees and the scribes began muttering and complaining, saying, this man accepts and welcomes sinners and eats with them. कितें म्हणटा हे आतां? Pharisees and scribes, the teachers of the law, the teachers of the law, कितें म्हणटात ते? Whoa, and they began muttering and complaining, grumbling, complain करू किरी कॉमेस जाता तेंचे. कितें म्हणून? वो जेजू हे पातक्यांगेर जेयता खाता आनी तेंच्या बारी ही वेलकम सिनर्स अँड ईट्स विथ देम. कितें म्हणटा ते? कितें जजमेंट घालता जेजूचेर? जेजू कसो जज करता? वो पातक्या सोवे खाता, जेवता, रावता, भोंवता, बसता, उठता. वय वना म्हणला? जेजू कसल्या नदरेन पळयताले? वो पातक्यां बारी बसता, पातक्यां बारी खाता. जेजू दुसरे वाटेन कितें म्हणटा? हांव पातक्यांक लागूनच आयला. सो संतोश कोणाक? जो कोण पातकी आहा तेंकां, गाय हे कोण जे मनामेत सांबाळता तेंकां? आतां समजता? वो पॅरेबल आमी जेन्ना तो एल्डसान यंगसान आमी जेन्ना पळयता, ही सुरवात कशी जाता? कोण आसता मुखार? कोणाक? पॅरेबल म्हणजे कितें? जेजू एक ओपार सांगता, जेजू एक स्टोरी सांगता. ह्या स्टोरींतल्यान आतां आमी कॅरेक्टर्स कोणाचे पळयता? पातक्याचे, देवाचे आनी सेल्फ रायचस. समजता? आतां पातकी कोण येयलो हितून? द यंग सन. जेजू कोण येयलो हितून? फादर्स कॅरेक्टर. फॅरसी कोण येयले हितून? द एल्डर सन. समजता? ही सुरवात कशी जाता? गो टू द फर्स्ट वर्स. Now all the tax collectors and sinners, including non-observant Jews, were coming near Jesus to listen to him. हे पॅरेबल कोणाक सांगता? ही सुरवात कशी जाता? 2-3 पॅरेबल सांगता. हे जाले लॉस्ट शीप. मागीर हा ते ओस्तोरेचें कितें शेंटा, मागीर ती सोदूंक लागता. आनी थर्ड कितें येता? लॉस्ट कॉइन, देन लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन, एंड देन द थर्ड वन prodigal son. ये कोणाक सांगता जेजू? कोण येता सुरवातेक? Now all the tax collectors and sinners, they come to listen to Jesus. Now both the Pharisees and the scribes began muttering, and it means what? Even they were there. Now go down.
Both the Pharisees and the scribes began muttering and complaining, saying, "This man accepts and welcomes sinners and eats with them." So he told them this parable. What a man among you, if he has 100 sheep and loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost, searching until he finds it? हा? कितें म्हणटा जेजू? एक म्हणटा, a man among you if has 100 sheep, एक 100 म्हणटा मेंढरे आहा म्हणटा, तातूंतलो एकलो शेणलो जाल्यार कितें जाता? हा, ही लिव्स द 99. आतां हे 99 कोण? जे शेणोंक नासलेले, जे बरे आहा. पूण जेजू वयता सोदूंक कोणाक? सांडलेल्याक. सांडलेल्याक. आतां नेक्स्ट वर्स पळय कितें म्हणटा? एंड वेन ही हॅज फावंड इट, गो डावन. And when he has found it, he lays it on his shoulder, rejoicing. And when he gets home, he calls together his friends and his neighbors, saying to them, "Rejoice with me, because I have found my lost sheep." Rejoice with me, because I have found my lost sheep. I tell you, in the same way, there will be so, where is it? Go down. Rejoice with me, because I have found my lost sheep. I tell you, in the same way, there will be more joy. There will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous people who have no need of repentance. But look at this verse. In the same way, there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99. Over one sinner there is rejoice in heaven. When this prodigal son, the younger son, when he come back to his father's house, he repented? Yes or no? तेणें मन बदललें, चिंतप बदललें आनी तेका उगडासाक आयलें. आतां कितें जाता? तेका गोमोन येता. When he reached to a point, the famine came into his life. सगलें काबार जालें, उणेपण तेज्या जिवितान आयलें. निमाणो तो खूंय पावलो? खूंय पावलो? दुकरांच्या घरान पावलो. दुकरांक जेवण घालपाचें काम तेका फावो जालें. दुकरांक पळोवपाचें तेका जेवण फावो जालें. आनी त्या वेळार दुकरां मिन्स वॉट? It's an unclean. In old covenant, तेंकां तो unclean उचारताले त्या वेळार. दुकराचो एक हें आसलो तेंकां. It's in the book of Leviticus. It's swine, yeah. The pigs. स्वायनाचें तेंकां दुकराचें कितें आसलें? एक unclean कसो. पूण वो भुरगो घरांतलो कोणाच्या जाग्यार पावलो? त्या दुकराच्या. पूण त्या सुवातेचेर पावन तेका एक कितें म्हणटा तें मन बदलता तेजें, आनी तो आपल्याच्या सेन्सान येता. आनी सेन्सान येल्या उपरांत आपलें मन बदलता आनी म्हणटा, आतां आपूण वयता म्हज्या बापाच्या घरा. म्हणचें कितें? ही रिपेंटेड. ही चेंज्ड हीज थिंकींग. वॉट वॉज हीज अर्लियर थिंकींग? पयलें चिंतप कितें आसलेलें तेजें? हांव जियेतलो आपणाक जाय तशें लायफ ऑफ फ्रिडम, नॉट रियलायझींग दॅट फ्रिडम इज फॉर लिटल टायम. तेका बॉन्डेज इन. Now he had a choice whether to remain in that pig place and live like that only. एक सारको उणेपणाचें जिवीत, एक कांय नासलेल्याचें जिवीत, एक गरीबाचें भिकाऱ्याचें जिवीत तेज्यान जिवंक जातालें. ओ अदर सायड ऑप्शन तेका कितें आहा? टू कम बॅक टू हीज फादर्स हावस. बट नाव ही मेड अ चॉयस. डीड ही मेड अ चॉयस? आयज तुवें आनी हांवें ती चॉयस करपाक नाका? जायवो नाका. आमकां देव आरसो दाखयतलो. देवाचें उतर जावन आसा एक आमकां आत्मीक आरसो. द वर्ड ऑफ गॉड इज अ स्पिरिच्युअल मिरर फॉर अस. द वे वी आर टेकिंग अ फिजिकल मिरर. सगळ्यांनी हांवें सकाळीं आरशान तोंड पळयलां? केंस उगयल्या बरें आरशान पळोवन? तुवें ना पळोवंक ना? पळयलां मातशें सुबेज कांय ना न्हू मातशें. पूण पळयता आमी आरशान. सारकें जालां. सारकें जावंक ना जाल्यार कितें करता आमी? आसूं, कोण पळयतलो, इट्स ओके म्हणटा. तुमी लायतात लेडीज लिपस्टीक? तुमी म्हणटा आसतले तूं पयलें लायता. पूण लायतना आमी आरशान पळोवन लायना. सपोज लायता मातशें हिंगा पावली,
कितें कोत्ता मागीर आमी आसूं म्हणटा कांय नजो नो प्रॉब्लम म्हणटात आमी कितें कोत्ता आमी इमिडिएटली करेक्शन पुसना भायर स्वता तें पुसना पावडर लायतना हिंगाच सुबेज जालो हिंगा लागोंकूच ना आं कितें कोत्ता मागीर आमी सारको हिंगाच सारको वायट दिसता पॅच कहो कितें कोत्ता आसूं म्हणटा कित्याक कोन्ना आसूं कित्याक म्हणना हां अशें भायर वचोंक जाता लोक हांसतलो दीस इज नॉट रायट अशें भायर वचपाचें आमचो वे हां ना न्हू की वॉट वील डू द करेक्शन जे भाशेन आमी फिजिकल आरसो पळोवन आमची बायली कूड कितें बायली कूड आमी जे भाशेन करेक्शन कोत्ता ते भाशेन आमकां भितरलें करेक्शन जावपाक आमकां आहा स्पिरिच्युअल मिरर समजता ते भाशेन आमकां आहा स्पिरिच्युअल मिरर प्रेज गॉड सो जेन्ना आतां आमी बायली कूड सामकें तर दिसना न्हेसप सारकें ना हें सारकें ना आमी तें सगळें जाग्यार बसयता जाल्यार हो आरसो आमकां आमचें भितरलें जिवीत दाखोवन दिता आमी खंय कशीं आहा पळय ती जाल्यार ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान आमकां निचोव नाका तो करेक्शन करपाक जायवो नाका वी शूड आमी केन्नाच न्हू तो आत्मो आमकां भितरल्यान जेन्ना कन्विक्ट करता कितें सांगता वी शूड नेवर इग्नोर हिम आमी ताका दुखयता पवित्र आत्म्यांक इमोशन्स आहा ही बिकम सॅड देवाचें उतर म्हणटा ताका दुखय नाका ताका इमोशन्स आहा ताका दूख जाता पूण तो आमकां फोर्स करना देवाचो आत्मो देव आमकां केन्नाच फोर्स करना पूण आमकां हो आरसो दाखयता जेन्ना ह्या भुरग्याक ज्या जाग्यार तो आसलो दुकरांचें ताका रियलायजेशन येता तो कितें म्हणटा म्हज्या बापायच्या घरा अमकें हां सो आय वील गो टू माय फादर्स हावस तो वयच्या पयलें तो चिंतप घडयता सेंटेन्स घडयता स्टेटमेंट घडयता आपूण हें वचोन म्हणटलो म्हणटा हे भाशेन आपूण आपणाच्या डॅडीक म्हणटलो म्हणटा तुमी जाणा ते रोकपाट जाल्ले वस्तोरेची स्टोरी ती कितें म्हणटा इफ आय ओनली टच हीज गार्मेंट फ्रिंच ऑफ हीज गार्मेंट ऑर हीज गार्मेंट आय वूड बी हिल्ड हे तिणें एकूच पाटी म्हणलां आसतलें काय एकूच पाटी म्हणलां आसतलें काय भावार्थ कसो येता देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन आतां हे बायलेक चलोंक जायना उठोंक जायना बसोंक जायना आसतलें इतली 12 वर्सां तेजी सारकी परिस्थिती सामकी लाचार जाल्या काबार जाल्या खंयच्यान तिका स्ट्रेंथ येयलो जेजू कडेन वचोन जेजूक हात लावपाक चिंतात तुमी इज इट नॅचरल जेन्ना हो भुरगो पासून आपलें वायट जिवीत जियेला एके वाटेन ताका चिंतना येवची ना तेणें बापायचें सगळें वगडायलें तूं कसो खंयच्या तोंडान वयता तुका बापूय घेवचो ना बेटर यू डोंट गो येयलां आसतलें आमी नको बट एट द सेम टायम वेन ही केम टू हीज सेन्सीस ही सेड आय वील गो टू माय फादर्स हावस कित्याक चाकूर पासून सर्वंट पासून म्हज्या डॅडीच्या घरा बरें बरें जेवता बरें बरें खाता सो आपूण एक चाकोर कसो तरी आपूण रावता पूण कितें द मेन पॉयंट इज वॉट आय वील गो सो आमी त्या पॉयंटार येवंक जाय आमी बापा कडेन वचपाक हांगा कितें म्हणलां ओवर वन पर्सन हू रिपेंट वन सिनर वेन ही रिपेंट्स देर इज अ जॉय इन हेवन ब्रदर कॅन यू गो डावन then in the same way I tell you there is a joy in the presence of no you go up 8th verse you go okay oh or what a woman if she has 10 silver coins each one equal to a day's wages and loses one coin each one equal to a day's wages and loses one coin does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds हांगा आमकां कितें शिकयता पयलींच्या हितून तो कितें म्हणटा एक मेंढरें शेणलें जाल्यार तो 99 सोडटा आनी म्हणटा शेणल्या ताका सोदूंक वता म्हणचें कितें मोलादीक कोण शेणला तो हांगा आमी कितें म्हणटा सेम पळयता स्टोरी पूण पयलींच्या स्टोरीन आमी कितें पळयता वो जो पळय मनीस आहा जो शेपर्ड आहा तो शेणला ताका सोदूंक वता खंय वता
शेणला तेका हांगा आमी घरांतूच पळयता ती ओस्तोरेची ओपार देवान जेजून आमकां शिकयल्यार ओस्तोरेची ओपार जेन्ना तिजे कडेन म्हणटा 10 कॉयन्स आहा 10तले म्हणटा तो एक तर शेणलो आनी एक म्हणजे कितें ईच वन इक्वल टू अ डेज वेजीस एका दिसाचो दिसोडो तो एका दिसाचो वेजीस तो and loses one coin, does not light a lamp and sweep the house and search carefully until she finds it. आता इतून कितें सिंबलायज जाता शेणलेली वस्त सोदता शेणलेले वस्तीक मेळोसोर सोदता आनी जेन्ना ती शेणलेली वस्त मेवता तेन्ना एक सेलिब्रेशन आसता तेन्ना एक रिजॉयस आसता तेन्ना एक व्हडलें एक परब जाता समजता हे खंय जाता ही परब खंय जाता कोण कोता कोणाच्या राज्यान देवाच्या राज्यान एक पातकी मनीस शेणलेलो आहा आमी जेन्ना एका पातकी मनशाक पळयता तेन्ना आमी कशी पळयता त्या पातकी मनशाक कशी पळयतात वायट नदरेन पळयता पातकी मनशाक कशी पळयता वायट नदरेन पळयता आतां जेन्ना आमी धर आतां म्हणया आमच्या गांवान एक मनीस आहा एक ओस्तोरी आहा जावं एक दादलो आहा धर आनी वायट जिवीत जियेता सारको पातकी आख्खो गांव जाणा तेंची सगळीं पातकां सारकी ओपन आहा आनी आमी हांगा रितीर आतां तुमी बसल्या आतां धर आतां कोणाचो तुमचो शेजारी धर आतां तो जावं ती ओस्तोरी आतां ती येता आमी पळयताना कितें उगडास येतलो आमकां कितें येतलो पातकी म्हूण उगडास येतलो येवचो ना आमी आतां तो येयला ह्या घरान देवाच्या घरांत येयला आमी तें पळोवची ना हो मनीस कितें तरी मन बदलोवन ताका कोणें तरी धाडला आनी आयज तो ह्या ग्रुपान जावं ह्या कॉंग्रिगेशनान तो जॉयन जाता उतोर आयकोंक आमी तें उतोर आयकोंक येयला आमचो फोकस थिंगा आसचो ना पूण आमचो फोकस खंय आसतलो हो आयला हें आयलां हें गांवान हेजें अशें जालां तशें जालां वी मायट इवन टेल टू माय नेबर कोण बसला कुशीक ताका यो आयला बरें जालें कित्याक ना तेजी अशी स्टोरी आहा खंय फोकस आमचो तेज्या पातकी सोयंबाचेर पूण आमच्या बापान तर ताका ह्या घरान पावयला तेच्या वर्तें आनीक कितें आहा पूण आमचें मन खंय आसता आमी दुसरो कसो पळय जियेता आमचें मन त्या जाग्याचेर आहा दुसरो कितें वायट करता आमचें मन त्या जाग्याचेर आहा इन्स्टेड ऑफ रिजॉयसिंग वेन ही कम्स इन टू द लॉर्ड्स प्रेजन्स आमकां तो रिजॉयस ना पूण आमी पळयता वो पातकी वो हें वो तेणें वो हें केलां आनी तेणेन तशें केलां पूण हांगा आमकां ह्या 2-3 स्टोरी आहा 3 पॅरेबल्स आहा पयलो जालो आमकां लॉस्ट शीप दुसरो जालो आमकां लॉस्ट कॉयन तिसरो जालो आमकां लॉस्ट सन भुरगो शेणलेलो दिस सन ऑफ मायन वॉज लॉस्ट डज द फादर सेज दॅट म्हणटा म्हणना तो ही सेज नो हो म्हजो सांडलेलो पूत परतून मेवला सांडलेलो कॉयन तिणें लॅम्प पेटयलो आनी तिका तो मेवलो सांडलेली शेळी तो शेपर्ड ताका सोदूंक गेलो तो गवळी सोदूंक गेलो आनी सांडलेले शेळयेक घेवन आयलो आतां पळोवया सांडलेले शेळयेक तो घेवन आयलो म्हणचें कितें जेजू आयलो आमकां सोदूंक जी आमी सांडलेली आनी कितें म्हणटा थिंगा एका पातक्याच्या मन बदलावणेन जेन्ना तो एक पातकी एक सिनर रिपेंट जाता स्वर्गीच्या राज्यान सारको संतोष जॉय इन हेवन म्हणटा हांगा कितें बरयलां और वॉट वुमन इफ शी हॅज 10 सिल्वर कॉयन्स ईच वन इक्वल टू अ डेज वेजीस एंड लुजीस वन कॉयन डज नॉट लायट अ लॅम्प एंड स्वीप द हावस एंड सर्च केअरफुली until she finds it. It's a question mark Jesu munta. And when she has found it, when she found it, she calls together her woman friends and neighbors saying, rejoice with me because I have found the lost coin. Now what that elder son should have done? Rejoice in the celebration. Why? Because the brother was lost. Now he has come back to his father. He has come back to the house, to the father, into father's kingdom. Yes or no? Instead of rejoicing, आता जेजून तांकां 2 ओपारांनी शिकयलां जेन्ना they go and calls the neighbor, the community was gathered in father's house. Yes or no? All the servants were in unity and togetherness. Only son was not there. फकत व्हडलो भुरगो तेजो नासलोलो त्या पोरबेन त्या सेलिब्रेशनान कोण नासलो फकत व्हडलो पूत पूण सगलो लोक आयलोलो म्हणटा कितें म्हणटा बापूय सगल्यांक आपय
सगळ्यांक एकठांय कर. आनी आतां हांगा ही कितें म्हणटा, ह्या ओपाऱ्यान आमी कितें म्हणटा, शी कॉल्स टुगेदर हर वुमन फ्रेंड्स अँड नेबर्स. सगळ्यांक आपयता सेलेब्रेशनान आनी कितें म्हणटा, रिजॉयस विथ मी. जस्ट द वे फादर सेज रिजॉयस विथ मी, माय सन इज कम बॅक टू होम. म्हजो पूत म्हज्या घरा आयला, आमी रिजॉयस करुया, आमी संतोश बरी जावया, आमी मनोवया ही परब म्हणटा. पूण हो भाव कितें म्हणटा, व्हडलो भायर रावता. कितें करता, खंय रावता, भायर रावता. ही डज नॉट गो इन. डीड वी सी दॅट स्क्रिप्चर इन 28th verse? You don't go that, I will read it from here. In 28th verse आमकां कितें म्हणटा, and he was angry and would not go in. 28th verse आमकां म्हणटा तो रागार जालो म्हणटा आनी भितर वसोंक ना. पूण जेन्ना साळलेली वस मेवता तेन्ना कितें जाता, she calls on her woman friends and neighbors saying rejoice with me. आतां हो बापूय कितें म्हणटा आसतलो सगळ्यांक, come and rejoice. बापूय येता भायल्यान आनी तो म्हणटा कितें, 28th verse आमकां म्हणटा, he did not go in, therefore came his father out and begged him, and he answering said to his father. See, आतां भाव सेलेब्रेशन चल्लां, भाव घरा परतून आयला, हो कितें म्हणटा, आपणाचें उलयता. कोण कोण आयलेले पॅरेबल आयकोंक, कोण कोण आसले सांगा. लूक 15:1-2 कितें म्हणटा, कोण कोण आसले सुरवातेक, आनी verse 2 कितें म्हणटा, what we see in the second verse, 15 chapter verse 2 कितें म्हणटा आमकां, फॅरसीज जेन्ना सगळे न्हू, थोडे चडशे फॅरसीज जे आसले, फारिजेव आसले, जे स्क्रायब्स आसले, कायद्याचे व्हडले व्हडले शिकोवणदार आसलेले, तेंचें ध्यान मन खंय आसलेलें. ताणें जेजूक स्विकारलेलो, कित्याक स्विकारूंक नासलेलो, कित्याक स्विकारूंक नासलो, सगळीं सांगात. आनी कितें, कायदो म्हणजे कितें कायदो म्हणजे कितें, आतां डोंट टेल मी कायदो म्हणजे लॉ म्हणजे कायदो, डोंट से दॅट वे. ओके, कित्याक दिलेले ते कायदो म्हणजे कितें, तुवें खंय आयकलां हें दवरूंक दिलेलें म्हूण आमकां, कायदो दिलेलो आमकां दवरपाक वा मनशाक दाखोवपाक मनीस खंय देवा मुखार पातकी हा आनी चुकता. समजता, देवान मानामेत दिलोले कित्याक लागोन, मनशाक दाखोवंक आमी देवा मुखार पातकी आनी आमकां सोडवणदाराची गरज. कित्याक ह्या मानामेतान आमकां दिश्टी पडोन येता देवाचो नेचर, आनी आमी तें सांबाळून ते भाशेन आमकां पाळून दवरून आमकां नितिवंत करपाक आमच्या ओस्तोंगी आमकां जायना. एकलोच मनीस सगळे मानामेत सांबाळूंक शेकलो तो कोण, हू केम टू फुलफील द लॉ, जीसस केम टू फुलफील द लॉ. आमकां मानामेत दवरपाक जायना. दर आमी 9 पासून दवरले, 9:30 पासून दवरले आनी एकान तर आमी चुकता, देन वी आर गिल्टी ऑफ ब्रेकिंग ऑल द कमांडमेंट्स. समजता, पूण हे फारिजेवांचे शितीर खंय आसले, आमी मानामेत दवरता, आमी देवाचो धावो वांटो देवाक दिता, सगळे आमी करता. ओके, तुमी ती स्टोरी आयकल्या, एक फारिजेव आसता आनी एक पब्लिकन आसता. आतां फारिजेव देव टेंपलान वयता आनी कितें म्हणटा, हांव मानामेत सांबाळटा, हांव धावो वांटो दिता, हांव गरिबांक दिता, हांव हें करता, हांव तें करता, हांव तेज्या भाशेन न्हय. आनी जेजू कितें म्हणटा एंडाक, भायर आसता तो पातकी कितें म्हणटा, ही वॉज अ सिनर, म्हाजी काकूत कर, म्हाका बोगोस. जेजू म्हणटा कोण गेलो फॉरगिवन, व्हडले लिस्ट कोण उलयलेलो, बोक्सणे कोणाक मेवले, पातक्यान सगळे मानामेत सांबाळलेले म्हूण बोक्सणे मेवले. समजता, आतां हांगासर कितें शिकता आमी, एकलो पासून जेन्ना आपलें मन बदलता, बापाची गरज म्हूण वळखता, सोडवणदाराची गरज म्हूण वळखता आनी सोडवणदारा कडेन येता आनी म्हणटा म्हज्यान हें दवरूंक जायना, आय एम नॉट वर्दी, आय कॅनॉट कीप इट, एंड आय नीड यू लॉर्ड, वे बाय योर ब्लड आय एम फॉरगिवन.
What I cannot do, you did it for me. And I thank you for this. And I praise you and I glorify. Day and night we need to give glory to him what he has done for us. जे आमकां जायना ते तेणेन केलें. पूण फारिसेवांचें मत हांगासर कितें आसलेली, हांव सगलें सांबाळटा ते पातकी. ताका लागून तेंच्यांनी पयलें कितें दिसलें तांकां, वो पातक्या बरोबर जेयता, वो पातक्या बरोबर खाता, वो उठता, वो बसता, वो तांकां घेवन भोंवता, वय वो ना. कितें पळयताले ते पातकी आमी बरें, ते वायट आमी बरें, सारकें. पूण तांकां खऱ्यांनीच ते दवरूंक पावले. ओके, गो टू मॅथ्यू 23 वर्स. फर्स्ट ओपन इट. Matthew chapter 23. Okay, go down. Go 27. Wait. No, go 28. Now, so you also outwardly seem to be just. कोणाची खबर कितें पयला आमी हे टायटल? जेजू कोणाक सांगता हे? फारिसेवांक. कितें म्हणटा तो? So you also outwardly seem to be just and upright to men. खुयसोर? भायल्यान. कितें म्हणटा? So you also outwardly seem to be just and upright to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. From outside outwardly you are just, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. या hypocrisy म्हणजे कितें? हां, ढोंगेपण म्हणजे कितें? हिपोक्रेसी. ढोंगेपण इज वॉट? भितरल्यान एक, भायल्यान दुसरो. दोन भाशेन वागप. म्हणजे तूं भितरल्यान एके भाशेन आहा आनी तूं भायल्यान दुसरे भाशेन आहा. आतां भायल्यान कशें आसतालें ते? जस्ट. भायल्यान ते नितिवोन दिसताले. नितिवोन. व्हडल्या पुताचें आमी भायल्यान कितें पळयलेलें? आं, बरेपण कितें? डॅडी बराबर आहा, खंय वसोंक ना, डॅडीक सोडूंक ना, डॅडीचें काम करता, शेतान वयता. ही केम फ्रॉम द फिल्ड, रायट? शेताचें काम करता, पायच्या सांगात आहा. सो भायल्यान कितें आसलेलें? जस्ट, रायचस. खंय? भायल्यान. द मुमेंट वेन ही कम बॅक फ्रॉम द फिल्ड, दोबाचे परब आयकता, आवाज आयकता, डान्स आयकता, सगळें आयकता. कितें चल्लां? कोणाक एकल्याक आपयता तो म्हणटा, कितें चल्लां? तुजो भाव जो गेलोलो तो आयज पुतून आयला आनी तुज्या डॅडीन जे सेलेब्रेशनाक व्हडलो फॅटेड काफ पळय जो मारता ताका मारला आनी आतां सेलेब्रेशन आहा जाल्यार सगल्यांक आपोवचें ना सेलेब्रेशनाक? एकलीच रावता खाता? ना. जेन्ना ते बायलेन लॉस्ट कॉयन मेळला तेन्ना कितें केलें? शी कॉल्ड हर वुमन फ्रेंड्स एंड हर नेबर्स. येस और नो? फर्स्ट पॅरेबल आमी पळयला शिपाचो. कितें आहा? He called everybody and rejoiced. Yes or no? But when there is celebration, सगळ्यांक आपयता आनी परब जाता. सो जेन्ना ही परब आसली तेन्ना व्हडलो पूत कितें म्हणटा? भायल्यान एक्शन लोकांक उजीर कितें दिसतालो तो? रायचस, जस्ट, नितिवोन. पूण तेच्या भितरल्यान आतां कितें आहा? कोडूसाण. आतां तो सगळी कोडूसाण भायर काडटा. Upright you be just, outwardly seems to be just and upright to men. मनशाक तूं भायल्यान सारको नितिवंत आनी बरो, बट इनवर्डली यू आर फूल ऑफ हिपोक्रेसी अँड लॉलेसनेस. सो मनीस एके भाशेन दोन भाशेनी आसपाक जाता. आनी हें कोणाक दिसती पडटा? भायल्यान मनशाक दिसचें ना. मनशाक भायल्यान कितें दिसतलें? आतां म्हजे पासून तुमकां भितर कितें आहा तुमकां गमतलें ना.
तुमच्यांनी सांगोंक जाता तुमी वयल्यान म्हणटले ओ काय बरें टिचींग दिता सिस्टर अनिशा ओ शी मस्ट बी व्हेरी होली यू वूड से दॅट कित्याक तुमी म्हाका खंयसान पळयता आतां भायल्यान बट भितर कितें आहा तें तुमच्यांनी सांगोंक जाता हें कोण पळयता फकत बिकॉज गॉड ही नोज वॉट एक्झॅक्टली इन युअर डीप इनसायड ऑफ युअर हार्ट इन युअर इनर कोर गॉड सेज देव पळयता भितर कितें चलता पळय तें कितलें पासून हांवें भायल्यान ढोंगेपण पासून तर केलें नाटक केलें ढोंगेपण केलें कांय प्रॉब्लम ना जीसस हॅज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट that outwardly you will be just and upright to men but deep in your inside you are full of hypocrisy and you are lawlessness. You might even preach about the law in the synagogue. You might even preach about the word in the synagogue. They were teaching in the synagogue, right? They were the teachers of the law. They might be teaching, but at deep inside what they were? Hypocrites and lawlessness. So what is happening in your inside? Only God knows. Only your spirit knows what is in your heart. Nobody outside people would know, but God knows. Jesus knew and he is openly speaking to them, upright to men, but inwardly you are full of hypocrisy and lawlessness. Woe to you, self-righteous. What he is calling them? Self-righteous. Woe to you, self-righteous scribes and Pharisees, hypocrites, for you build tombs for the prophets and decorate and adorn the monuments of the righteous, and you say, go down. Where is that? And you say, go up. Oh, up. And you say, if we had been living in the days of our fathers, we would not have joined them in shedding the blood of the prophets. So you testify against yourself that you are the descendants of those who murdered the prophet. Go to the 28th verse. Wait. 27. Go up. Woe to you, self-righteous scribes and Pharisees, hypocrites, for you are like whitewashed tombs which look beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and everything unclean. आता कित्याक आनीक रिलेट करता तो फॅरिसियांक आनी फॅरिसीजांनी एका फॅरिसियांक आनी स्क्राइब्साक for you are like whitewashed tombs which looks beautiful on outside. म्हणजे कितें तो बरें outside हा the next verse we are seeing what inwardly you all are hypocrites and lawlessness but outside you all are just and upright. हांगा कितें म्हणटा तो एक फोंडाचें उदाहरण दिलां भायल्यान बरो आहा पूण फोंडाच्या भितर कितें आसता आडां कुसलेलीं आडां आनी कितें सगलें मेळ्ळेपण फोंडान बरें आसता भितर हां सगलें कितें आसता फोंडान कुसलोलें आनी मेळ्ळेपण भितर पूण भायल्यान फोंड कसो नेटयलेलो आसता जेजू पळय कसलीं उदाहरणां दिता हांव न्हू हांव दितां बरयलेलें सांगता हें जेजू उलयलां समजता आतां जेजू एका फोंडाची एक फोंडाची पासून ताणें आमकां उदाहरण दिलां भायल्यान इतको बरो आहा पूण भितर कितें आहा कुसलेलें आनी सगलें मेळ्ळें. दुसरें उदाहरण आमी पळयलां तुमी भायल्यान म्हणटा तूं जस्ट आहा अपरायट आहा मनशाक अशें दिसती पडटा पूण भितरल्यान तूं कितें आहा एक ढोंगेपण आहा हिपोक्रिट्स ढोंगेपण आहा समजता म्हणजे कितें आतां आमी ह्या प्रॉडिगल सनाचें आमी पळोवया भायल्यान कसो आहा तो बरो भितरल्यान तेजें कितें आहा सगलें राग येयलो तेका राग येवंक ना तेका राग येयलो पातक म्हणजे कितें व्हडलें कोणाक कोणें खून केला जावं कोणागेर चोरी केल्या वो कोणाची मे बी वायट जिवीत जियेला मे बी यू नो एडल्ट्रीन आहा दोज आर द बिग सिन्स आमकां दिसता पळोवपाक बट एट द सेम टायम राग कुड्डेपण कोडूसाण कंपॅरिजन ही आमकां दिसता धाकटी बट दीस इज इक्वल टू दोज बिग सिन्स समजता राग पासून काळजान बाळगून दवरप म्हणजे कितें आमी सैतानाक भितर रीग दिवन दवरला
बरो सांबाळून दवरला. कंपॅरिजन पासून करप म्हणजे कितें? देवा वयलें आमी ध्यान काडलां आनी आमी कोणाक थ्रोनाचेर बसयला, सिंहासनार बसयला? आमकां. आमी दुसऱ्यांक आमकां सोयर करता म्हणजे कितें? ओ तेंकोडे हा आमकोडे ना म्हणजे कितें? सिंहासनार कोण बसला? देव काय आमी? देव बसो जाल्यार आमी आमी कंपॅरिजन करतली? हां, देवाक तर आमी थ्रोनाचेर बसयला आमच्या जिविताच्या सिंहासनाचेर तर आमी देवाक जेजूक तर बसयला आनी जेजूक तर पयलो वयलो आमी तर जागो दिला, जाल्यार आमी आमकां दुसऱ्यांक सोयर करूंक पावतल्यात? करतली ना, कित्याक आमचें ध्यानकूय आहा. आमी कोणाचेर कॉन्शियस आहा? हां, जेजूचेर. तेणें कितें केलां तेचेर. पूण जोरी तर आमचें ध्यान आमचेर आहा. आतां हें धाकल्या पुताचें ध्यान, व्हडल्या पुताचें ध्यान कोणाचेर आसलें? हां, कोणाक बसयला सिंहासनाचेर? म्हाका दिवंक ना, म्हाका करूंक ना, म्हाका मेंढरो दिवंक ना, बोकडो दिवंक ना मारपाक, म्हज्या इश्टा बरोबर म्हाका पाटयो करपाक. सो हेजें ध्यान खंय आहा? आपणाचेर. आय यू लर्निंग समथींग फ्रॉम दीस? आय यू रियली लर्निंग? कितें तरी आमच्या जिविताचे जे जायतीं वर्सां जे धांपणें धापून आमी जे एक मोटके दवरलेले आहा ते उक्ते जाता? हां, उक्ते कोरया एंड लेट इट गो आवट. कितें आमी पळय दवरलां कोणाचे अगेन्स्ट, कोणाचे आमी कितें तर अगेन्स्ट कितें वायट सांबाळून दवरलां, राग दवरला, कोडूसाण दवरल्या, ते मोडके ओपन कोरया आनी हे सगलें भायर घालया. लेट इट गो आवट and let the love of God comes and fills those pots which is there in your heart, the different kinds of pots of bitterness, anger. कितें सांबाळून दवरलां पळय त्या कुडींनी, त्या रुमांनी आमी तें उक्तें कोरया आनी देवाचो मोग भितर रिगोन दी. देव येवंक सोदता काळजान आमच्या, पूण आमी दामून दवरला. आमकां लेट गो करपाक जायना, आमकां बोगसोणें दिवपाक जायना, आमकां आसूं म्हणोंक जायना. बट लेट्स ओपन दीस एरियाज टू गॉड. Let's surrender, let's give, let's not hold it, let's not become hypocrites. ढोंगेपणान जिवीत जिवया नाका, बिकॉज आमी ढोंगेपण जियेतली लोकां मुखार, लोकांक काय गोमचें ना. आनी लोकांक गोमलें ना गोमलें, इट वील नॉट ब्रिंग एनी डिफरन्स टू युअर लायफ. पूण देवा मुखार आमी सारकी रावया, कित्याक जें नितीवनपण आमकां फावत जालां तें देवाचें फुक्याचें देणें. तें उदारपणान मानून घेवया आनी तितून आमी आमचें जिवीत जिवया. जातेलें? रेडी हा? एक काळीज जें आहा आमी म्हणटा भेटोवया, वर्शीप देवाक दिवया. देव ओडून काडून घेना. ही वॉन्ट्स टू कम इन दोज एरियाज. ज्या एरियांनी आमी वीक पडटा त्या एरियांनी देव येवंक सोदता, पूण आमी अशीं रावल्या दामून दवरून. जरी तर आमकां बोगसोणें दिवपाक जायना, देव त्या एरियान जबरदस्ती भितर सरचो ना. God, I want to let go. Holy Spirit, I want this pain of mine which maybe this sister has hurted me, to hurt her, and I want this to let go. I want to forgive, I want to love. Help me, Lord. Immediately he comes because he's waiting, ready. तो रेडी हा पोजिशन घेवन धांवून येवपाक. पूण आमी बंद केल्या वाट, आमी केल्या बंद. जायते पाटी आमकां दिसता देव करतलो इन हीज ओन टायम, इन हीज टायम तो करचो ना. तूं, as long as you are not opening the doors, how he will enter? Holy Spirit is given to us. He is living in us. But there are areas आमच्या जिवितान, आमच्या काळजान आहा, there are places, there are areas, there are rooms आमच्या काळजान आसा भितर लिपलेले रागाचे आनी कसले कसले कोणाचे होल्ड करून रावल्या, ग्रज आहा, कितें तरी घेवन बसल्या. टू लेट गो, टू लेट गो. आतां ह्या भावाक, आपल्या धाकट्या भावाचेर कुड्डेपण जालोलें. कितें? हो आपल्याचें सगळें घेवन गेलो आनी आपणाक दवरला एकल्याक शेतान वचपाक. मे बी शेतान 4 फळां आसतलीं, 2 म्हाका काम करपाक, 2 तेका. आतां तो नासलेल्याक म्हाका 4य करचें पडलां. तुमी जाणा फळां म्हणचे कितें तें? जाणा, ओन्ली शेत केलां तांकां खबर आसतली. ब्लॉक्स आसता शेतांनी पळयल्या तुमी? हां, तुमी कितें म्हणटात? बांद्यो. बांद्यो कोण ना तर बार्देस फोडा म्हणपाक. आसूं नाका, आसूं न्ही, सोड. सो ते ब्लॉक्स आसता जाणा तूं, मे बी एक 4 हे सायडीन आहा, 4 हे सायडीन आहा. मे बी ते दोगूय वयताले आसतले न्हू कामाक शेतान. आतां तुमी म्हाका विचार नाका खंय बरयलां, तें ना बरयलेलें.
हें म्हजें हांव चिंतप सांगता, कांय ना थिंगा बरयलेलें तसलें. बट तेच्या मनान आसलें पयला, इतलीं वर्सां हांवें तुमकां काम केलें तें बरयलां. हां, शेताची खबर बरोवंक ना, 4 ब्लॉक्स आहा काय 8 ब्लॉक्स आहा, कांय ना. तुमी वचून सोदशात आनी म्हाका फोन मारशात, सिस्टर तें बरयलेलें ना, तुवें कहेंच म्हणलें. हांव सोदतां वचोन घरा, सगळी रात गेली तेंच सोदूं, उरलेलें शिकोंक ना. सो यू ऑल मस्ट बी ब्लेमींग मी. तुवें म्हणलें न्हू 4-4-8 फळां, आमी तें सोदता, मेळोंक ना. सो होल नायट इज वेंट. एंड देन यू ऑल बी ब्लेमींग मी. कांय ना बरयलेलें, ओन्ली सेड ही केम फ्रॉम द फील्ड, आनी कांय ना फुडलें बरयलेलें. सो तेच्या मनान कितें कितें येयलां आसतलें, आनी तो म्हणटा न्हू, तो म्हणटा न्हू, इतलीं वर्सां आपणें तुजें काम केलें आनी आतां तो रागार जालो काळजांसान. कित्याक रागार जालो? ताका कंपॅरिजन तो नासलें, तो रागार कित्याक जालो? वॉट मेड हिम एंग्री? आनी इतलो रागार जालो, सारकें आमकां गमता की तो म्हणटा, तुजो चेडो आयला, तुजो पूत आयला, तुजो भाव न्हू तो, तुमी ल्हानाचे व्हड जावंक ना. आनी आयज तूं म्हणटा तुजो पूत आयला, तुज्यान म्हणपाक जालें ना. कित्याक म्हणूंक जालें ना? कित्याक काळजान भितर कितें आहा? जोड आहा, राग आहा. तूं आतां आयला सगळें वगडान, तेच्या आतां आनीक व्हरपाक, आतां आनीक व्हरशी जाल्यार म्हजोय वांटो वचोंक आहा. हां, केन्ना केन्ना आमी पळयता, मामी आमकां कितें एकूच आसता आनी हाफ करून दिता, वय ना. हाफ करून दिल्या उपरांत कितें करता, एक भुरगो फास्ट खाता. कित्याक? तो आपणाचें काबार करून ये आनी हायत म्हूण. स्पेशली विथ द एग्स एंड ऑल. हां, एकूच हा सपोज, बॉयल केलें, हाफ केलें आनी दिलें. दोगांय भुरगीं जेयता, एकलो मे फास्ट फास्ट जेयता, कित्याक तो काबार करून म्हजें हायत. जाता केन्ना सिबलिंग्सा भितर? जाता. कोण येस येस म्हणटा, सो नो प्रॉब्लम वेन आय सेड दीस, प्रेज गॉड. जाता न्हू. सो आतां तेज्या मनान कितें कितें येयलां आमी नको. कित्याक तो म्हणटा, ऑल दीस इयर्स, कितलीं वर्सांय ताणें एकसुरें काम केलें, धाकलो भाव नासतनाय म्हणून आमी नको. बट ही सेज दॅट दीस इयर्स, इयर्स म्हणजे कितें? हीं वर्सां, जायतीं वर्सां, जायतो त्यो मे बी लॉंग पिरियड जालो आसतलो, लॉंग टायम जालो आसतलो. आपणें तुका हें केलें, तें केलें, तें केलें, आनी आतां तूं तें काम आतां आपणाक दिनासतना कंपॅरिजन. मोग आसलो भावाचो जाल्यार इमिडिएटली भितर सरचो नासलो. जे भशेन आमच्या काळजान तर कोणाचें कितें हॅविनस आहा, कितें जोडाय आहा, कितें घेवन बसल्या आमी. दीस इज द टायम गॉड वॉन्ट टू रिलीज अस. गॉड वॉन्ट अस टू लीव अ फ्रीडम लायफ. कसलें फ्रीडम? जे धाकट्या पुतान इचून काडलेलें पयशिल्ल्या गांवांत तें फ्रीडम न्हय. कित्याक तें फ्रीडम आमी पयलां थोड्या टायमाचें. ब्रदर, यू अंडरस्टँड कोंकणी? सो यू नॉट सेईंग एनीथींग? I forgot about you. Now suddenly I realized. Really? You can understand? Nothing? Oh. But I believe you got it. Praise God. Thank you, Jesus. Yeah, since morning, no? Afternoon time also I did not say anything. Okay. So, when he comes back, when he went away from his father, he thought that is freedom. What he thought? That is freedom. But that is actually bondage. But when he came back to his senses, he came back to his father. So sansaracho vastu, the things of the world will not give us that freedom what Jesus has given us. Yeah. So what Jesus has given us, he has set us free from the bondage. Costly bondage. What bondage? हां, सोयतानाच्या चपक्यांतल्यान आमकां सोडयल्या. आमकां what kind of bondages we might be having? Different kinds of bondages. Let's say, for example, what do you think? What would be the bondage? From the lies, from the negative thoughts. Correct? For example, if you get one thought, maybe today you are feeling, maybe you're feeling pain in your neck. Okay? Maybe you're getting a pain in your neck. Now one thought is come, pain in the neck. Now you keep on pondering. Now, is this giving you a freedom or putting you more deeper and deeper in that bondage? एक कॅप्टिविटीन तुका घालता, एक चिंतनांनी तुका उडयता. आतां कसली बॉन्डेज जाली? हां, चिंतनाची. तूं चिंतनांनी पडलें. कसलें? कितें जालां काय, कितें जालां काय, सगळो गो तुजें मायंड आतां कितें म्हणटा, कितें जालां काय, कितें. आख्खो दीस काबार जालो आनी आतां तूं न्हिदोंक वयच्या पयलीं तुका कितें जाता? सोसूंक जायना तसलें दूख येता. हें कित्याक घडलें?
ओवर एंड ओवर तूं ह्या आतां चिंतनांक वारो दीत आहा वाडपाक. बट जेन्ना हें आमकां पयलेंच सुरवातेकूच येयलें तेन्ना इमिडिएटली आमी कितें म्हणूंक जाय? आं कितें करूंक जाय आमी? देवान आमकां अथॉरिटी दिल्या. गॉड हॅज गिवन अस दी अथॉरिटी. येस ओ नो? जेजूच्या नांवान आमकां अधिकार मेवला आतां परत्यान. वय जो अधिकार दिला जेजूच्या नांवान आमी तेन्नाच्या तेन्नाच ते दुखीक हुकूम घालूंक जाय आनी कास्ट आवट करूंक जाय. आमचो अधिकार उजार करून. when you get that pain in the beginning for the first attempt only, when the moment you have that pain or the lie, pain is what? A lie for you. ती फोटी तुका दूख आहा म्हूण. ती फोटी आमकां सैतानाची तुका दूख आहा म्हूण. But when you give a thought to that pain, that will increase. When it increase, then it becomes, why does that increase? Because you have given more, कितें म्हणटा तेका, you allowed that. Why? Giving an attention to that pain and saying, oh, I have pain. कोण मेळ्ळो तेका सांगलें, तो मेळ्ळो तेका सांगलें. So you keep on telling everybody, I'm getting a pain. Instead of doing that, getting a pain, use the authority, the freedom what God has given you. The freedom which Jesus has given you to speak, the authority what Jesus has given you, speak with that authority to that pain. In the name of Jesus, I command you to leave my body right now in Jesus' name. I rebuke you, I curse you. And then say, by the wounds of Jesus Christ, I am healed. Life of Jesus is flowing in my neck, in my backbone, in my wherever the pain is there. Understanding? So this is not a freedom. This is not the authority what God has given us, or this is the bondage. कितें हें आमकां जेजून दिला तें? God has given us a freedom. God has given us an authority to use it, to speak. The dominion, the authority to speak, to confess. समझोता? देवान. But this son thought enjoying outside is a life of freedom. But there is a real freedom in the word. There is a real joy in the word. The real happiness in the word. In Jesus. जेजू भितर आमकां खरो संतोष, खरी देवाची वळख आनी खरो देवाचो मोग आमकां एक्सपिरियन्स जाता. आनी त्याच कारणाक लागून गॉड क्रिएटेड अस फॉर दॅट, टू लिव इन दॅट फ्रीडम. In the beginning only, before even he created us, he said, let us create man, make man in our image and give them the dominion. Munong na devan? Did he say or no? Before even he created us, he said, let us make man in our image and after our likeness. How important we are to him, how valuable we are to him. He loved us more than anything. But instead of living in that authority, we are thinking there is more joy and more enjoyment in the things of the world. That's why he lived and he went. But he came back. And हो घरांत आसलेलो तो कितें म्हणटा? सेल्फ रायचस. कितें करता तो? सेल्फ रायचस. सेल्फ रायचस जाल्या उपरांत आमकां can we inherit the eternal life on being a self-righteous? Okay, can we go to Romans 10:3? For not knowing about, can we go from one verse onwards, we'll read? No, second verse you go. For I testify about them that they have a certain enthusiasm for God, but not in accordance with correct and vital knowledge about him and his purpose. Okay. For not knowing about God's righteousness, which is based on faith. God's righteousness is based on faith, and seeking to establish their own righteousness based on works. Now, for not knowing about God's righteousness, which is based on faith. God's righteousness is based on faith. Self-righteousness is based on works. Now, and seeking to establish their own righteousness based on works. The elder son
when he saw the music and he listened, he saw the dance and the music, what did he say to his father? What did he say to his father? I served, I did, I obeyed, I never neglected. Where is his focus? Self-righteousness. I is what? Self-righteousness. I did this. So he's based on, you can say based on works. So self-righteousness is based on works. That's why he's counting his works, what he did all of these years for his father. Understanding? But we inherit the eternal life not based on our works, but based on what Jesus has done for us. Because we made righteous because what Jesus did on the cross. When God made him sin for us, our sin was imputed in him, was put on him. He was made sin for you and I, so that God could make us righteous, and that righteousness is based on faith and not on works. The younger son depended on his father. The younger son depended on his father. So let me go to my father's house, because at least he have that confidence. When I come, at least I would be like a servant in my father's house. But when he came back with that faith that Father will take me, Father will receive me, did he saw that in physical, or he thought it in his mind? Thinking of what, he came back to his father. He said, Father, I sin against you and heaven. He repented. He said no. He made a statement, right? Father, I will go to my father and I will say this. I have sinned against you and heaven. I am not worthy to be called your son. He repented. He came back to his senses. He realized it. So when there is a realization, when you come to a point of realization, and when you understand, I cannot earn my righteousness based on my works, but my righteousness is based on faith, on what Jesus has done. I cannot earn it on my works. Are you following this? For not knowing about God's righteousness, which is based on faith. God's righteousness is based on faith and seeking to establish their own righteousness. Now what God is calling to Pharisees? Self-righteous. Did we saw in Matthew 23? He says, right, outwardly you are just and upright to men, but inwardly you are hypocrite. Inwardly you are hypocrite. Did he say that? And what did he call to Pharisees? Self-righteous, depending on their works. But we cannot earn our righteousness based on our works. No, not at all. Can we go to Galatians 2:21? Go. Paul is saying, Apostle Paul is telling, I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God, his amazing unmerited favor. For if righteousness comes through observing the law, then Christ died needlessly. His suffering and death would have had no purpose whatsoever. Are you following this? I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God. Samjhata? I do not nullify, I do not ignore the gracious gift of the grace of God, his amazing unmerited favor. What is grace of God? His amazing unmerited favor, where we don't even deserve it. The younger son, does he deserve the forgiveness? No, but Father forgave, right? What is that? A pure grace of God. A pure grace of God we see Father is bestowing on his son, even though he don't deserve it. He don't even ask, where were you for this long? Where did you spend everything? Go on and get it back and then come back to me. Did he say that? No. A clear picture of a grace we see when we see Father, how he fall on his neck and kiss him over and over.
Kiss him over and over. Keep on kissing him. And he was smelling very good. Well shaved. केस बीन बरे कट करून येयलोलो न्हू सलोनान वचोन बरो परफ्यूम बा मारून ग्रूम जावन आयलोलो न्हू बट फादर गोज एंड फॉल ऑन हीज नेक and showing him how much I love you. And that is the grace of God. I do not ignore or nullify the gracious gift of the grace of God, his amazing unmerited favor, for if the righteousness come through observing the law, if the righteousness is coming by keeping the law, then Christ died for nothing then. He died in vain then. His death is for no effect, no nothing. He simply died then. If righteousness is based on the works, then Christ died on the cross for nothing. Yes or no? What does he say? I'm not ignoring and nullifying the gift of God, the grace of God, his unmerited favor. For the righteousness comes through observing the law, then Christ died needlessly. His suffering and death would have had no purpose whatsoever. So nobody can earn their righteousness. Nobody. We see in the life of the younger son and the elder son. It looked like from outside the elder son is the best son of the father. It looks like. But we are seeing a picture of grace, of unmerited favor of God, undeserved, the unconditional love of God, the unfailing love of God, the forgiveness of God, the mercy of God. We see when the younger son, when he comes back home, and how the father receives him. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Do you have any question on this? Remember this, nobody can say, I earned my righteousness. No one. When you try to keep the law and try to make yourself righteous, just the young elder son did. He was in, but when he saw the forgiveness over his younger son, younger brother, he went out. So no matter how many years you are in, but if you don't walk on the path, you don't realize that you are living a life on your own self-righteousness, own made law, there will be no time from in you will be out. इतली वर्सां तो खंय आसलो इन वय ना निमाणें कितें जालें तो म्हणटा न्ही इतलीं वर्सां आपणें केलें आमी समजोंक जाय ओवर एंड ओवर वी हॅव टू रीड ऑन दिस ponder on this, ask the Lord to reveal the mystery, reveal more and more revelation, because every day, every second we need this grace of God over our life. Because today, now we did something, the next moment we don't know what will happen. That's why we have to be conscious on what Christ has done. We have to look unto their lives, the man of God, the life of the Apostle Paul, the life of Apostle Peter, James, John, all of those people, the godly, even in the New Covenant as well as in the Old Covenant. How those people lived faithfully. I'm not saying throughout their life they were constant on the word. They failed, they got up. They failed, they got up. We also, we fall, we get up. We don't remain there. We get up. Why we get up? Because of his grace, because of his unconditional love, because of his compassion, because of the Holy Spirit who gives us hand, come on, get up. Your place is not there. But if we say, oh, once I fall, I'm sinner, I finish, my life is gone, and kabar sagle, this jaina. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. I believe आमचे दोळे उक्ते जाता, आमकां सोजमणी येता, देव आमकां जेजू सदांच म्हणटा पळय आमी पळयलां इन द बूक ऑफ जॉन, तुमकां सोत गमन येतलें आनी सोत तुमकां सुटका दितली. देवाचें उतर आयकत रावलें म्हूण आमचें जिवीत बदलचें ना. वी हॅव टू बी द डुअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. आ फेथ वील कम. फेथ कोणाचो? भावार्थ कोणाचो? अब्रामाचो. अब्रामाच्या भावार्था प्रमाणे तो नितीवंत जालो. आता त्या भावार्थान आमी नितीवंत जातली काय? वी हॅव टू बिल्ड अ फेथ. आमचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाय, चोडोवंक जाय. कसो करतली? देवाचें उतर आयकॉन आनी आयकॉन. आनी ह्या भावार्थाक म्हणटा एक कोरणी आहा. भावार्थ बेश्टोच ना. विदाउट वर्क द फेथ इज डेड इट्स हिम, द वर्ड सेज.
भावार्थाक कोरणी आहा. कसली कोरणी? हां, त्या भावार्थाचेर आमकां एक कोरणी आसता, एक्शन आसता. समजता? समजता? भावार्थाचेर एक कोरणी आसता, आमचें एक्शन आसता. बेश्टो भावार्थ म्हणलें म्हूण जायना. भावार्थाचेर आमकां एक एक्शन आसता. एक्शन कसलें? उदाहरण घेवया आमी आब्रामाचें. आब्रामान म्हणलें देवाच्या उतराचेर म्हाका भावार्थ आहा. सो जेन्ना ताका देवाचें उतर येता आनी देव म्हणटा तुज्या भुरग्याक तुवें सॅक्रिफायस दिवंक जाय, तो भायर सरोना आपल्या भुरग्याक घेवन आत पासून उबारता म्हणटा ते शार्प वेपन घेवन ताका सॅक्रिफायस दिवपाक वयना. आनी जेन्ना तो आत उबारता तेन्ना आवाज येता, इब्राहीम. आतां आपणाक गमोन येयलें म्हणटा तुका आपणाचें उतराचें ओबिडियन्स तें देवाच्या वयना. सो तेणें एक्शन केलें. कमेस केलें की घरात बसलो मागोत, नाका देवा तुजें मन बदल आनी दुसरें कितेंय सांग. वो देवाच्या उतराक तो भायर सरलो. सो तेजें तें एक्शन जालें वयना. तशें आमच्याय भावार्थाक एक एक्शन आसतलो. फॉर एग्जाम्पल आमी म्हणया आतां तो जालो ताजो भावार्थ. आतां आमच्या भावार्थाचें आमी कशें म्हणया, जरी तर हांव देवाच्या उतराचेर म्हाका भावार्थ आहा आनी जर तर म्हज्या जिवितान म्हाका कितें तरी सिम्पटम्स दिसती पडोन येता, ऑर मे बी घरान प्रॉब्लम्स जाता, हांव प्रॉब्लम्स उचारतलें ओ हांव म्हणटलें जेजू तुवें ह्या घराक शांती हाडल्या, ह्या घराब्याक समाधान हाडलां म्हूण तुका हांव अर्गां दितां. कितें उलयतलें हांव? भावार्थ तर म्हाका आसा, समाधान हाडलां, पूण दोळ्यांनी म्हाका समाधान दिसना, दोळ्यांनी म्हाका शांती दिसना. दोळ्यांनी म्हाका दिसता सगळीं झगडटात. दोळ्यांनी कितें दिसता? सगळीं झगडटा. एवरीबडी इज फायटींग. बट बाय फेथ वॉट आय एम कन्फेसिंग? एक्शन वूड बी वॉट? कन्फेसिंग द फेथ फिल्ड वर्ड्स and saying it before even I see that peace in the house. I would say, thank you Jesus for bringing peace into this family, for touching everybody's life, for touching everyone. I praise you and I thank you, and keep on confessing by believing. That would be the faith-filled words, I would say, and that would be the action. If I say I have a faith. Hallelujah. Thank you Jesus. Sometimes आमी pressure पळयता and then we give up. हो ना? pressure येयलो सामको सारको एक प्रेशर येता, सिट्युएशन सारकें वर्स दिसता आनी चान्स ना, देन वी गिव अप. करेक्ट? डज इट हॅपन? जायना? ना सिस्टर तशें न्हय तें, तूं नको कितें जाता तें हांगासर. केन्ना मागीर म्हाकाय जाता. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो समजोलें आमी? समजोलें? तुवें बरोवन घेतले सगळे स्क्रिप्चर्स? आर यू ऑल रायटींग न्हू? हां, बरोवन घेतात न्हू? घरा वचून आमी शिकोंक जाय, मेडिटेट करूंक जाय आनी पळोवंक जाय कितें शिकलां. तुमकांच तुमी प्रश्न करा वेन यू रीच होम न्हू, ऑर मे बी वायल गोईंग होम ऑल्सो यू कॅन पॉन्डर ऑन दॅट. आयज आमी कितें शिकल्या, कितें मेसेज मेवल्या, कितें देवान आमकां शिकयलां गाय, देव कितें सांगोंक सोदतालो गाय, नोट करा. हे कशे भाशेन करया जाणा, या कशे भाशेन करया जाणा, नोट करया. ह्या मेसेजींतल्यान, आयच्या शिकोवणेंतल्यान देवान म्हाका कितें शिकयलां. होली स्पिरीट, वॉट यू वर ट्रायंग टू टेल मी ऑर टीच मी. पेन घेया, कितें तुमकां पळय तो उगडासाक दिता बरोयात. यूल गेट टू नो आमी कितें शिकल्या. तुमकांय गमतलें तें नोट्स पळोवन तुमी कितें शिकल्या, देवान तुमकां कितें शिकयलां, कितें टिचींग दिलां. समजता? नाल्यार आमी जे भशेन मुवी पळयता तशी गेली, मातशें पयलीं येयली मागीर चल्ली. तशें करया नाका. वील रिमेन रुटीड इन द वर्ड ऑफ गॉड. लेट्स मेक दॅट फावंडेशन मोर एंड मोर स्ट्रॉंगर. खंयचें स्टॉर्म येवनी, वादळ येवनी, सुनामी येवनी, द हावस वील नॉट ब्रेक. यू नो वाय? बिकॉज दॅट हावस वूड बी ऑन द रॉक. थँक यू जीसस. आनी तुमी जाणा तें, ओके आय एम नॉट गोईंग देर, ओके डीप. यू नो दॅट वेन जीसस वॉज टॉकिंग अबाउट द हावस बिल्ड ऑन द रॉक एंड द सॅन्ड, यू नो वॉट इज कॉमन इन दॅट? बोथ हॅव हर्ड द वर्ड. पूण एकल्यान खोडपार बांदलें घर, दुसऱ्यान मातयेर बांदलें. कोणाच्यानच म्हणूंक जायना ना हांवें आयकोंक ना म्हणून म्हजें घर मोडलें. न्हू, थिंगा कितें बरयलां? दोगांयनी आयकलां, दोगांयकूय उतर मेवलां. आतां कोण कितलो घोट बुन्याद बांदता पळय तें तेजेर आहा. समजता? आनी जेन्ना वादळ येता तेन्ना दोनी घराचेर बसता. म्हणचें कितें? आयकलां तेजेरूय, आयकोंक ना तेजेरूय, पूण कोणाचें घर घट उरतलें? कोणें आयकोन आपलें घर खोडपार बांदलां पळय तेजेर. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. हालेलुया. थँक यू फादर. थँक यू होली स्पिरीट. कम. Thank you Jesus. Anyone has any question? प्रश्न हा तुमका? असा कितें क्वेश्चन हा? स्माइल दितात. आता स्माइल कितें? yes or no? Thank you Jesus. Start by praying in tongues. Closing prayer. Closing prayer, you can start with tongues. Yeah, you want to pray in tongues? Pray.
I'll start the closing prayer with tongues. Shikara ra 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 Shiba ba 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 da 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 de 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 ma sa ma sa 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 Hima ma 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 Shikara ra 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 ba da de 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 ma 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 He ke re 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 ma 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 Shikara ra 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 Hinte re 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 ma 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 Shikara ra 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 Hinte re 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 Shikara na 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 ma 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 He de 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 Shikara ra 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 huntu ru 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 ma 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 Se de 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 ma 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 se de 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 re 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 Henta re ra 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 Hente re 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 ma 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 shika ra 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 Huntu ru 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 shika ra 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 Lord, I thank you for this wonderful day today you've given us. I thank you for these people gathered here today in your name. Lord, everything new I've learned today from Sister Anisha, who's given us the understanding of the word. The word of God is like food for the soul. It is said, man doesn't live on bread alone, but for every word that comes from the mouth of God. For it is said, God so loved the world that he sent his only begotten Son, that whosoever believes in him shall not perish but live an everlasting life. The Spirit of God is upon all of us gathered here. Our God has anointed all of us and filled us with his love and has completely set us free from every evil. Thank you. Praise God.